गोवा मेडिकल कॉलेजीचे MBBS सीट 100 वेल्यान 150 करपाक मेडिकल कावन्सिलान मान्यताय दिल्या। कावन्सिला कडेन जाल्ले बसके उपरांत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान मिडियाक ही गजाल सांगली। सरकार आनीकय 50 सीट वाडोवन मागपाची तयारी करता। वाडयल्ल्या 50 सीटां खातीर GMCत येता तो ऑगस्ट म्हणल्यार मुळावे सुविधा उबी जातल्यो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो। ओनूय रिव्ह्यू घेवन आज 100चे 150 केल्ल्याची 150 जे केल्ले आसात ताका संमती मेळ्ळी, सँक्शन मेळ्ळें। फुडल्या वर्स आनी एक फावट अशेंच जातले आनी मागीर ती बॅच पूर्ण भायर सरल्या नंतर कन्फर्मेशन जावप आसता। जर एनी इन्स्टिट्यूट इफ फेल्स टू कंप्लाय टू द अंडरटेकिंग्स गिवन, द परमिशन गिवन इज विथड्रॉन। बट गोंय सरकारान खंयच एडमीट केल्ल्या भुरग्यांचें नुकसान जावचें ना हाची काळजी घेतल्या। आमी 150चे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाची जेन्ना आमी आव्हान घेतले तेन्ना आमी तयार करतना 150 ऐवजी 200चे तयार केल्ले आसा। त्यामुळे ही 150ची बॅच जशी कन्फर्म फुडल्या वर्सा जाली, नेक्स्ट इयर विल बी द लास्ट इयर, की त्याच्या नंतर वी विल पुट अप अ प्रपोजल फॉर एडिशन ऑफ अनदर 50 सीट्स, whereby 150 seats would increase to 200. I am proud to mention here that the medical seats which were limited to 60 and now they are once again increased to 150 when it came back to power in 2012. सडा जेलींतले बायल कैद्यांनी थंयचे मेट्रना आड कागाळी सुरू केल्यात। मेट्रन खंय तांकां पिट्टा, तांचेर शेक गाजोवंक सोदता, तांकां इन्सुल्तार करता, गाळी मारता। मुरगांवची उपनगराध्यक्ष आनी NGO सवेराची वावुरपी तारा केरकारान सडा जेलींत वचून तांची चवकशी केली। तेन्ना थंयच्या कांय बायलां कैद्यांनी ह्यो गजाली उलोवन दाखयल्यो। ह्यो गजाली खंय जेलीचे महानिरीक्षका मेरेन पावोवन जाल्यो। थंयसर ती एक मॅट्रन आसा, ती एक सामकी हे म्हणटा पळय तशी जल्लादा भशेन ती तेंचे कडेन वावरता। तिजीच आमकां खरें म्हणून जाल्यार कंप्लेन येयली। तिजें हांव नांव सांगिना तुका, मागीर कित्याक हांव कंप्लेन केल्या उपरांत ताका कॉपी दिता तुमकां मागीर, की ती बायल PSI असल्या कारणान ती खूब हॅरेसमेंट तांकां करता अशें तेंचें। ती मारता तांकां, ती मागीर कितें खावंक ना जाल्यार खोटो मारता, न्हिदोन रावले जाल्यार खोटो मारता, तांकां कपडे सुकोवंक जाय जाल्यार थंयसर वचूंक जाय, तितलेंच करूंक जाय, हेंच करूंक जाय, तेंच करूंक जाय, अशी जबरदस्ती सगळ्या बाबतीन हें करता म्हणटा। सगळीं 14 जाणां बसून उलयले, तुमी कितें बरयता, कितें प्लान करता, कितें करपाचें आहा तुमकां अशें। 24 जाणां आज ती तांकां सिलाई दिली। समज फाल्यां तेंच्यांनी संवसारान भायर सरली जाल्यार तांकां ती शिवण करून आपली पोट तरी ती भरतली, तांकां जॉब कोण दिवपाक तयार जावचो ना। ते कितें क्रिमिनल म्हणटले आनी समाज आमचो इतलो फाटी आसा की समाज तांकां एक्सेप्ट करपाचो ना। इतल्यान खबरांचे त्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।